कितें व मम्मा टायगर कर टायगर करतालो मरे आत्ता बाबा टायगर कर रे टायगर कर मम्मा चप्पा रे पा रे चप्पा ए बा टायगर कर मरे मम्मा भिवय मरे मातसो कर हे पळय आमच्या वांगडा आदी येता आनी शंकर सो सगळ्यांना आतां वयता आमी गिर्यासान एक्चुली आज कितें ओपनिंग न्हू ग्रँड ओपनिंग आहा आमी बेगीन वचपाचें अशें पण बाय न्हिदलेले बायक रेडी बीन करता म्हणल्यार लेट जालो आमकां सो आतां वयता गिर्यासांचो कितें घेवया वॉशिंग मशीन फ्रीज कितें फ्रीज वॉशिंग मशीन हे चप्पल चल चल या चल चप्पल घेवया खंय चल या दिया सो वयता म्हणल्यार काळोख जालो आनी उदोळच्यान पावस पडटालो पावस म्हाका दिसता ये कितें म्हणटा कितें पार्किंग आसचें ना चल घेता आई वयर भायर येयला घरान आतां ताका कोणाक पापा बाय बाय बी करपाचें ना वचपाचें आहा कित्याक आज दोनूय गावला शंकर आनी आदी सो आतां आमी येयला गिर्यासान फूल गर्दी आहा सो आमी येयला पळोवपाक आतां सद्या कितें हांगासून तेंच्यानी भितर अशें बरें हें आहा कॅबिनेट बीन केला रश पळय कशी आहा हांगासून फूल थिंगा एक्चुअली ते कितें पॅम्पलेट हे करता आयज गिफ्ट आहा न्हू ते आयज फर्स्ट डे आहा न्हू म्हणून खूब रश आहा फूल थिंग भरला चला आमी पळोवया ते आकांक्षा गावले आमकां आवय बाबा आवय बाबा थँक्यू म्हणटी ती थँक्यू थँक्यू तर थँक्यू सकाळी सकाळी बेगीन वचून हाडलाय म्हाका दिवंक जाय आसलें कितें आमकां कितें 10:30 एक्चुअली टायम गिफ्ट मध्ये बाबा थँक्यू गिफ्ट बायर आयकत ना कशें रावना आतां येयले आमी सगळ्याक पळयता फ्रांसीस पळयता एकमेकांक विजया पळोवपाक खंय रे आनी हांव चित्तालें रायस कुकर घेवपाचें म्हणून रायस कुकर कसलो तो पळयता फुड्यांक यूज जाताले डिश वॉशर डिश वॉशर म्हाका खबर ना बरें येतात एक्चुली मार्केटान घाता आमचे डिश वॉशर बीन खावचे ना आमकां 4 घेवचे वाडत लावचो ना पूण ते कितें क्रॉकरी हेजे आसता पळय ग्लासाची बीन तांकां बीन बरें एक्चुली तशें पण किचन सेटअप बरें हांगा 2-3 हें आहा सेपरेट हे केलां म्हणजे हेज्या खातीर म्हणजे कशें तुका फिनिशींग आसा कशें बरें दिसतलें काय म्हणून त्या सायडीन बुडोनाचें सेपरेट आहा आं कितें कितें म्हणटा तेका चिमनी हाँ चिमणी चिमनी चिमणी कुकर तुझी अरे और डिजाइन है उदक येना मरे हां उदक येना जळ गेला पेट्रोल आता कितें करया एक्वागार्डाचे डिटेल्स आहा ना सगळे एक्झिक्युटिव्ह बिजी आहा तेंचे ओके ओके आतां हे वॉशिंग मशीन पळयता कसलें पळय आं हांवें रे पळोवना आसलें एकूच सिंगल हेजें बरें न्हू 500 रुपया पळय हे ताका धर रे या बरें आहा 500 रुपया न्हू 7,490 डिस्कावंट कितें आसतलें ऑफर प्रायस 5,120 बरें आहा मरे एकट्याक बरें आनी 7.5 kg बरें म्हणटा तुका एकट्याकून तूं एकटो राव तेन्ना तुका हे व्हरतालें व्हर केन्ना हॉस्टेलान बीन घेता हां आतां नाका सो बरें आहा घेता शुवर बरें आहा पळय इल्लेशें हे म्हाका अशें आवडना ड्रायर बीन आसता तें आवडना म्हाका सिंगलूच आवडटा दोगांचें पळय आपूण लग्न करना खंय दोगांय जाणा पळोवया आतां कोण लग्न करना आनी कोण लग्न करता ते हां तर वयता आमी आतां खूब गर्दी आतां फ्रांसिस्के म्हणटा ना आतां पळोवपाकूय सारकें स्टाफ न्हू सगळे बेळगांव वचून खंयसून सगळे गिर्यास खंय खंय आहा पळय थंयसून सगळे हेतूनसून हांगा येयला ओपनिंग आहा म्हणून खूब हें आहा गर्दी आहा एक्सप्लेन करपाकूय सारकें कोण ना सगळे आनी कितें प्रायस बीन सारकें खबर ना सो आमी मागीर फाल्यां ना परवां मागीर पळोवया चड गर्दी आहा बाबा गिफ्ट कर बेगीन गिफ्ट ओपन कर सो गिर्यासान ते आकांक्षा पळय ए तेन्ना बाबा धर तेका स्पेशल गिफ्ट दिला आनी तेका स्पेशल आपयलेलें यो म्हणून हे कितें आसा रे बाबा यो गिफ्ट ओपन करा तुजें यो
त्या दिदीने गिफ्ट दिला ते ओपन करूया यो मरे तेका वयर बसय मरे यो बसेल का बस तर बेगीन ओपन कर बेगीन ओपन कर अरे आले आले आपण पळयता कसं पळय आले आले आता आता या वाटतले पण कलर आले बच्चा ओपन करता बेगीन कर म्हणता बेगीन कर ग्रीन डे आई म्हणता आई ग्रीन डे म्हणा ग्रीन गिफ्ट पॅक रॅप केला काय बाबू म्हणे बाबा आई सेम मरे सेम पिंच मरे बाबा क्लॅप कर रे सो गिर्यासन गेली पण आम्ही आनीक आमची सबस्क्रायबर गावली आम्ही भायर सरता ती भितर सरता अशें जालें पण व्हिडिओचेर आसली तेन्ना कम्फर्टेबल नासता न्हू तो व्हिडिओ घेवन हांव पिंक पिंक म्हणे आले ओ पिंक बाबा ओ पिंक तू व्हडलें जालें कितें घालताला दीदीन व्हडलें दिलें तुका बरें हा व्हडलेंच बरें न्हू धाकटें जायना न्हू हांवें सॉफ्ट पिंक पिंक सॉफ्ट हा बाबा दीदी कसो कळ्ळें रे आयज तू पिंकूच घालतलो म्हणून हय पिंक हाडलें तुका पळय सो बरें हा थँक्यू आकांक्षा बाबा दीदीक थँक्यू म्हण पापी दी चल फ्लॅंकीश दे दीदीक त्या गिफ्ट दिला अय हांगा फ्लँकीस दी रे हांगा 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 पळय दादा अय हांगा पळय व्हेरी गुड जाला आनी आमी थंय गेल्ले पळय थंय इतली गर्दी आहा आमकां एक्चुली प्युरिफायर घेवपाचो आसलो पण कितें जालें सारकी गर्दी आसली आनी सगळे गिर्याशाचे सगळे स्टाफ असले न्हू थंय म्हणजे बाकीचे ते ओपनिंगाक आपयतात न्हू दुसऱ्या आउटलेटांचो आपयता तांकां एक्सप्लेनेशन केला पूण तेन्ना प्रायस सारखे खबर ना ते आमी मातशें घेवपाकूय फाटीं फुडें केलें आनी घेतल्यार सुद्दां बिल्डिंगाक खूब गर्दी आसली पळोवया फाल्यां परवा मागीर दिसाचे वचपाचे दिसाच्या टायमार आसा मरे ऑफर हा 26, 27, 28 सांगला तांच्यानी आयज पळय 26 जालें, 27 एका गिफ्ट गिफ्टा पेक्षा ताका पेपर असले बीन केलाय तुम्ही गिफ्ट दिव नाका तुम्ही पेपरच दिया ताका असले गिफ्ट पेपर बीन एक दिवपाचे हॅप्पी आमचे बाय न्हू रे बाबा गिफ्ट बॉक्स बरे हा बरे स्लॅब अशे बरे हा ना चडशे पळय हे बिजी आपले तर गिफ्ट ते म्हणटाले आपल्या का हाडूंक मेळूंक गावना टायम आसले बी येवपाक बिवपाक अशें म्हणाले तो खूब बरें आहा काय ना न्हू रे बाबा आई म्हणटा आनी राव रे बायक मेळ्ळे पुरो कितें तरी ते उलयता आपूण उलयताले सांगता रे थंय काय म्हणनासले ओक्की असले गे ना जो क्राऊड खूब आसलो न्हू सरप्रायज जाले कोणाकडे येयला आनी कितें ना तें सो पळोवया आमी आतां फाल्यां नाल्यार परवा अशें मदल्या टायमार वयतली कित्याक आतां आयज ओपनिंगूय आहा आनी कितें जालें सगळ्याचे आतां ऑफीस टायम न्हू सुट्टोन वयतालो रश सारकी रस असले ऑफर आसले म्हणून आमी गेल्ले ऑफर आहा खूब हेचेर खूब जाणां गावली म्हाका अशें. कितें पळयता रे बाबा ए बाबा तू कितें पळयता रे सॉंग म्हणटा पापा काका रे बरें चलो चल हो व्लॉग हांगाच एंड करया हेच्या थ्रू थँक्यू म्हणून रे बा फाट करून की रावला रे बाय अरे तू बिजी हा रे टर्न करून तुमका राव पळोवंक जाय अशें पळोवया तुमी अशें करून राव असं करून टर्न करून राव रे पण डाडूक थँक्यू म्हणून डाडूक न्हू तांकां दीदीक बीन सगळ्यांक थँक्यू म्हण सो आनी कोण कोण आमकां गावल्ले पळय तांकां हाय करा थँक्यू म्हणून सांग बरें फ्लायंग दी म्हणलें ताणें दिलें बाबा हे पळय फ्लायंग किस बीन दिला तुमकां दिला सगळ्यांक फ्लायंग सगळ्याक सगळ्यांक गावली थोडे थोडे वाटून घेवपाचे हय इतलेच थँक्यू गावता बरें चल चलो बाय गुड नाईट कर मला आधी गुड नाईट आधी येयल्लो आयज आमच्या वांगडा आनी तो येयल्लो तो येवन सोमतो तो आमी दोगां एक कडेन हे दोगां एक कडेन फोन पळयताले फोनार वयच्या टायमार तेका ऑफिसाचो कॉल येतालो क्लायंटाचो कॉल येतालो ना फोन पळयताले थंय खंयचो घेव आनी वॉशिंग मशीन डिसायड करताले हांव घेता काय तूं घेता कोण पयलीं लग्न करतलो तो घेवया आदीक करया पयलीं तो काय म्हणटाले ते हय